या आज आमची हांगासर कावन्सील मिटींग आशिल्ली जे बजेट आसा 2020-21 ह्या वर्साक ते आज प्रेजेंट जाल्लें हांगासर आनी आमचें जें बजेट आसा तें 357.80 लॅक्स असो सरप्लस बजेट आज आमी हांगासर प्रेजेंट केल्लो आसा. आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें जो ग्रांट्स येता फॉर कॅपिटल वर्क्स आनी फॉर म्युनिसिपल फंड्स जो येता तो सगळो एकठांय करून हो आमी आज बजेट प्रेजेंट केल्लो. तो 357.80 लॅक्स असो सरप्लस बजेट आमी आज प्रेजेंट केला. आयज रेवेन्यू सरप्लस बजेट आमचो 357,80,000 आनी कॉन्सोलिडेटेड सरप्लस बजेट 1,536,77,000 हो बजेट आमचो आसा. बजेट बरो जालो. आमी खुबशीं प्रोविजनां केल्या. रिटायरमेंट जावपाक आहा पळय तांकां लागून आमी स्पेशल फंड्स दिलेले आहा ते बजेटान आसा. म्हाका दिसता म्हाजी 14 जाणांची टीम आसलेली जेन्ना म्हाका इलेक्ट केलो चेअरपर्सन म्हणून. तेन्ना हांव 14 जाणांक इलेक्ट केलो. तशेंच तेच 14 जाणांची टिमीक घेवन हांव आयज म्हाका 8 म्हयने कंप्लीट जायत येयलेले आसा आनी त्या टिमीन म्हाज्या वांगडा आसलेले. आतां म्हाका खबर ना एक्चुली बजेट हो म्युनिसिपालिटीचो अधिकार, कावन्सिलरांचो अधिकार जे आमी डेव्हलपमेंट करूंक सोदता आमच्या वॉर्डान, आमच्या म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युशन एरियेन, ताका लागून कावन्सिलर हांगा आसूंक जाय आसलेले. बजेटानूच डिसायड जाता आमी फुडें कितें करतले आनी पयलीं कितें केलां तें तेजेरूच डिसायड जाता आनी फुडलें आमी आतां 5 वर्सां कशीं काडटले तें बजेट डिसायड करता. ताका लागून हे कावन्सिलर कोण येवंक ना. हांव खबर ना कित्याक लागून येवंक ना तें, पूण बजेट मिटिंगेक तरी ते येवपाक जाय आसलेले. आयज आमी सगळे ऑपोजिशनान जे कावन्सिलर आहात तेंच्यांनी ही बजेट मिटींग जी आसा ती आमी बॉयकॉट केली. ताका सगळ्यात फर्स्ट रिजन म्हणटा तो जे बजेट तेंच्यांनी आयज केला ते बजेटाची कॉपी आमकां फक्त फाटल्या 3 दिसांक मेळ्ळी. बजेट म्हणटा तो अख्ख्या वर्साचे तुका एक फायनान्शियल अरेंजमेंट आसता ती टू रन द म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन. आनी फायनान्शियल अरेंजमेंट अशी आसता कितले अलोकेशन्स जाला, कितले रिकवरी आहा, हे सगळे फिगर आसतात आनी ती आमकां स्टडी करपाक पुराय वेळ मेळूंक ना. पण त्याच्या थोड्या ग्लान्स आमी जेन्ना घेतलो त्याच्या भितर आमकां कळून येयलें की तेंच्यांनी एक्सपेक्टेड जे फिगर आसात पळय ते हिस्पा भायर घेतल्यात. फॉर एग्जाम्पल आतां आमच्या कृतेश सरान म्हटलां तशें एक्सपेक्टेड फिगर म्हळ्यार 10 करोड दाखयता तो, जाल्यार फाटलो जर खंयच्याय वर्साचो रेकॉर्ड पळयशी जाल्यार 1,70 लॅक्स, 1,07 लॅक्स, 1,80 लॅक्स अशा प्रमाणे रिकवरी जाता. पण तेणी एक्सपेक्टेड 10 करोड दाखयला आनी सरप्लस बजेट दाखयला. हांव विचारपाक सोदता आमच्या चेअरमॅना कडेन, आमच्या चीफ ऑफिसराक, जर सरप्लस बजेट इतलें जावंक शकता जाल्यार एवरी टायम सॅलरी घालता आसतना आमकां FD ब्रेक कित्याक करची पडटा. हय, आमकां जेन्ना 4 दीस पयलीं आमकां जेन्ना बजेट कॉपी मेळ्ळी तेन्ना आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू इट. जाल्यार म्हाका दिसलें की ऑल फिगर्स आर फिक्टिशियस, लायक जस्ट इन्फ्लेटरी बजेट ही फक्त फुलोवपा लागून केला. हातूंत जर तुमी पळयलें जाल्यार हांगा रिकवरी 1920 रिकवरी जाल्या 107 लॅक्स, 1,07 लॅक्स आनीक आतां आनी 4 म्हयन्यान 53 लॅक्स जातले. टोटल 1,61 लॅक्स सुमार तांची रिकवरी जातली. आनी बजेट केल्ले आमी की 300 crores लास्ट इयर. सो दॅर इज नो रिकवरी. आनीक आतां फुडले 2021 10 crores हें दाखयलां, कितें बजेट दाखयलां रिकवरीची. आनी अशें करून तुजे फिगर पळय तुमी ते हें केल्या फिक्टिशियस फिगर्स पळय घातल्या, इन्फ्लेटरी फिगर, ताजेर तुका हें बजेट म्हाका तरी दिसता की हें तुका सरप्लस ना.